पणजेचो कार्निवाल गोंयची परंपरा दाखोवपी आसचो म्हूण पणजे महापालिकेन अंदू स्वता कार्निवाल करपाचें थारायलां। महापौर सुरेंद्र फुर्ताद म्हणटा, लोकांक पारंपारीक कार्निवाल पळोवंक मेळपाक जाय। थंय कमर्शियल चित्ररथांक सुवात आसची ना। पयले दिसा पारंपारीक चित्ररथ आनी मागीर 3 दीस मिरामार म्युझिक फेस्टिवल दवरपाचो महापालिकेचो विचार चल्ला। मांडवी वयलो समांतर पूल आनी ताचे रस्त्या विशीं सरकारान महापालिकेक खंय अजून कांयच कळोवंक ना। कार्निवाल पळोवंक येतले गोंयकार आनी टुरिस्टांक गोंयचे पारंपारीक चित्र आनी संस्कृती दाखोवपा खातीर तशेच तरेचो कार्निवाल करपाचो विचार पणजे महापालिका करता म्हूण महापालिकेन हालचाली सुरू केल्यात। कार्निवालांत ब्राझिलाचे चित्ररथ हाडपा खातीर महापालिका हे विशीं ब्राझिलाचे दुतावासा कडेनूय उलयतली। कार्निवाला उपरांत मिरामार दर्या देगेर म्युझिक फेस्टिवल करपाचो विचारय महापालिकेन चलयला। Last couple of years, the government, that is the tourism department, is to organize the carnival on their own, even in the capital city. This time when we had a meeting, we had told the minister and the concerned people that CCP will organize the carnival on its own and that they will have a 3-day bash at the Miramar beach, for which we are in touch with the organizers. We want local participation to take place more than the viewers, because we want real carnival, the lively carnival which is used to be in the yesteryears. We just don't want junk cars and people going on cycles, and it should be real carnival. We don't want commercial floats. Otherwise people should come for carnival. That is the reason we have spoken to the tourism minister, and we are in touch with the Brazilian embassy, and things are moving in the right direction. मांडवीचेर समांतर पुला विशीं सरकारान महापालिकेक कांयच कळयल्लें ना अशें फुर्ताद म्हणटा। We are not aware of anything. Government have taken decision on their own. CCP has not deliberated anything on this. Neither the government have written to us, neither have we given any NOC for the same. देवेंद्र गांवकार, प्रुडंटा खातीर। रशियन टूर आनी ट्रॅव्हल्स बेकायदेशीर भाडी मारतात आनी गोंयच्या टॅक्सीवाल्यांचो धंदो बुडटा। ताचेर उपाय म्हूण सरकारान समिती नेमल्या। समिती ह्या गजालींचेर नदर दवरतली। समितीचेर मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री आनी मायकल लोबो आसतलो। ते शिवाय ह्या कामा खातीर आनीक 2 PCR आसतले। टुरिस्ट टॅक्सीवाल्याच्या शिष्टमंडळाची पर्रीकार, पर्यटन मंत्री, मायकल लोबो, पर्यटन संचालक आनी येरादारी संचालका बरोबर सचिवालयांत बसका जाली। मीटिंग जाली की भरघोस सोल्युशन अशें येवंक ना, पूण एक आमकां सीएमान एक आमकां 15 दिसाचो एक टायम दिला की 15 दिसां भितर खंय तरी बसून पॉयंट टू पॉयंट आमकां कितें जाय, कशें कितें जाय हें पॉयंट टू पॉयंट डिस्कशन करून सीएमाक एक दिवपाचें कितें तरी की आमकां कितें जाय, एक्झॅक्टली कितें जाय आनी कशें जाय, पॉयंट टू पॉयंट डिस्कशन करून आमच्या भितर सीएमाक रेटी फायनलायज करून दिवपाचें। आनी सीएमान सांगलां जे इलिगली ट्युरिजम आहा, जे इलिगली रशियन रॅप स्काउट्स आहा, तेंचे आमकां त्रास जाल्ले आहा, ते कंप्लिटली आपूण जाता तशें बंद करता। तेचेर तेंच्यांनी कमिटी काडल्या। त्या कमिटीर स्वता सीएम, ट्युरिजम मिनिस्टर आनी मायकल लोबो त्या कमिटीर आसोन ते देखरेख करतले। जे ट्युरिस्ट गोंय येता तांकां खंय त्रास जाता की ते आमकां त्रास करता किंवा टॅक्सी ओनर्स तांकां ड्रायव्हर्स तांकां त्रास करता, हेचेर ते सोल्युशन काडटले आनी हेचेर तेंची देखरेख आसतली। तशेंच तेंचे सांगले 2 पुलीस स्क्वॉड करता म्हणून PCR, कानोळे आनी कळंगुटी, आनी ते लक्ष दवरतले की इलिगली कोण कितें लेफलेटां वाडटा, कोण पॅम्पलेट दिता, कितें दिता, हेचेर कनेक्टेड आसतले ते। जर आमकां दिसता की कोण एक भायलो येवन हांगा कितें तरी ट्युरिस्ट येवन कितें तरी इलिगलिटीज करता जाल्यार तेचेर आमकां एक फोन दितले, आमी इन्फॉर्म करपाचें आनी ते लगेच तेचेर एक्शन घेतले। Give them a kiosk where they will put their person inside. They will put a rate chart. There is no proper rate which is notified. I as director transport असलो तेका आमी रिक्वेस्ट केला, चीफ मिनिस्टरान सांगला तेका ऑर्डर दिला की within 8 days notify the rates on point to point basis. चीफ मिनिस्टरान एक कमिटी काढल्या। Chief Minister, Director of Tourism Minister and myself, we will coordinate between the taxi owners and drivers and see if there is any illegality happening. They will immediately inform me, or a squad, 2 PCRs will be there with lady constables and a PSI and 1 gent PSI
who will be moving around Kalangut, Kandolim Baga, even Anjuna, all the coastal belt, only to see that anybody is doing any type of illegal business as far as they don't have a work visa. They are come here on tourist visa and they are giving leaflets of the tour operators. ते ट्युरिजमाचे बिझनेस आपण खुद करूंक सोदतात, चलचें ना. गोवा इज अ डेस्टिनेशन बाय इट सेल्फ. इट विल रन बाय इट सेल्फ. वी डोंट रिक्वायर ओनली रशियन्स टू कम हियर. आय एम नॉट टॉकिंग अगेन्स्ट वन नॅशनॅलिटी, बट इफ दे आर थ्रेटनिंग अस, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट. पेडणे शारांत फाटले 3 दीस नळाक उदकाचो थेंब नाशिल्ल्यान लोकांचे बरेच हाल जाले. उदक नाशिल्ल्यान चाळवल्ल्या लोकांनी उदका पुरवण खात्याच्या इंजिनियराक घेराव घालून उजरावन काडलो. उदका पुरवण प्रकल्पाची ताक दोबरादीन वाडयल्या उपरांत पेडणेकारांक जाय तितलें उदक मेळटलें अशें सांगून इंजिनियरान सध्या वेळ मारून व्हेला. पेडणे शारांत फाटले 3 दीस नळाक उदक ना, ते खातीर लोकांचे उदका बगर बरेच हाल जाल्यात. थळाव्या नागरिकांनी उदका पुरवण खात्याच्या सहाय्यक इंजिनियराक घेराव घालो. आज गेले 3 दिवस परत आमकां पाणी ना. परत 3 दीस जाले पाणी ना म्हणून आमी आज आंदोलन करून आमी जेईक मेळ्ळे आणि त्याच्यानंतर आमकां कळ्ळें की हांगा खंय तरी डिफेक्ट आहा, ते आतां फोडप चालू आसा. परत एकदां आमी विनंती करता की आमकां येणाऱ्या फाल्यां सकाळ जाय तरी पाणी मेळचें पेडणेकारांक. उदकाची पुरवण वाडोवपा खातीर नवी येवजण तयार केल्या. ती पुराय जाल्या उपरांत पेडणेकारांक भरपूर उदक मेळटलें अशें सहाय्यक इंजिनियर वाल्सनान सांगलें. 30 ml करपाक एस्टिमेट धाडलेली. केन्ना धाडला? धाडले एंड इट इज गॉन फॉर दिस वन. टेक्निकल अप्रुवल वी गॉट. इट इज गॉन फॉर गव्हर्नमेंट फॉर दिस वन. केन्ना पासून चालू हा प्रोसिजर? आता जानेवारीन गेला ते एका ESC. बरें, नवीन प्लांट केन्ना येतलो? नवीन प्लांट अप्रुवल जाले उपरांत न्हू. प्रुडंटा खातीर विनोद मेतर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.